बापा मुखार येता आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं फादर. गोरवी मनशांनी म्हज्यो मस्कोऱ्यो केल्यो पूण तुजे कायदे पाळिपांत हांव तीर रावलों. राया मुखार तुजी समूर्त पोरगोट उचारतलो खोदीस लोजेन फाटीं सरचो ना. हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सोरसपूर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भणीनू आज भाग्यवंत जुस्तीन रोगसाक्षी हाचे समोरण करता. तो दुसऱ्या शेकडाचो एक ग्रीक पयलो आसलो तो वन भावार्थी हुशार तत्वज्ञानी ग्रेट फिलॉसॉफर. शिंगतना ताची ओळख जाली क्रिस्त धर्माची. ताणें हें दोर मागीर स्विकारलें. मागीर तो परगोटूंक लागलो. तुमी जाणां की पयल्या 4 शेकड्यांक क्रिस्तांक जायते कोस दूख सोसूंक पडले आनी जायते क्रिस्त रोगसाक्षी जाले. तशेंच भागवंत जुस्तीनूय रोगत साक्षी जालो. ताचो उगडास करून आमी ह्या मिसा बेगीन वांटो घेवया. आनी वांटो घेवच्या आदी आमी सगळीं इंतेसां आमच्या मना काळजांत आसात. भावात आमी हे वेळार देवाच्या हातांत घालुया. आमी पातकी म्हणटकूच आमी देवाचे बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख दोतोरल्यान बोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देव बाबाचे उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासना जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा देवा कुर्साच्या पिशेपणांतल्यान जेजू क्रिस्ताची अप्रिमीत जाणवाय विचित्र तरेन तुवें बागवून जुस्तेन तुज्या रोगचाक्षाक शिकयली. ताची विणवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकोवणेन फसवतना भावार्थान ती रावंक आमकां कृपा दी. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीची सुरवात. शिमांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी धर्मदूत आमच्या देवा आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रमाणीकपणान आमच्या सारको भावार्थ घेतलोल्यांक ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजू आमच्या सोम्यांक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ते पोरी जियोंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें आपले दिव्या पदवेन ताणें आमकां दिलां. म्हणटच मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यान आनी ताची जेजून आमकां वळख दिली. ह्या आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी उर्ती देणी ताणें आमकां भासायल्यान. हे पोरी संवसारांतलें कुसरेपण आनी फटकिरी आशा सांडून देव सैमाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावार्था बराबर सुगूण वाडोवच्याक सुगुणा बराबर जाणवाय, जाणवाये बराबर अल्प बोजण, अल्प बोजणा बराबर थिराय,
थिराये बराबर भोगती, भोगती बराबर भावां भयणी थंय भोलेपण आनी भोलेपणा बराबर प्रिती मोग. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आनेकदां म्हणुया. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव ओरत्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी होड करतलों. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेल्ल्यांतलो मालगडो, दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू महायानिकां कडेन 2 शास्त्र्यां आनी जाणट्यां कडेन वोपाऱ्यांनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाखांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवती आडो घातलो. घाण्याक कोळंबी खांतोयली. फारो करपाक एक गोपूर बांदलो आनी तो कुंबल्यांक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांक गेलो. आनी काल पावतोच मोळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्यांक लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक ताचेशी धाडलो. तांणी ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे फावट आनीक एका चाकऱ्याक ताचेशी धाडलो आनी ताणें ताची तकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एका धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो. आनी धाडलोल्या सोबार येरांक तांणी थोड्यांक बुडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. म्हजे पुताक बिडेतोले अशें चिंतून ताणें एकलोच उरलोलो ताका आपल्या चड मोगाच्या पुताक तांणी शेकीन ताजेशी धाडलो. पूण कुलवड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी येता, ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोळार भायर काडून उडयलो. आतां मोळ्याचो दोनी
कितें करतलो येतलो कुरवड्यांचो नाश करतलो आनी मोलो दुसऱ्यांक दितलो तुवें पवित्र पुस्तकांतलें हें वाचूंक ना बी जो फातर बांदपेण्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कुणश्या सोंडीचो फातर हें सोरसपरानूच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाले ते ताका गोठ धरूंक सोदताले कित्याक तांणी ही वपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरे समजले पूण लोकांक भियेले आनी ताका सोडून सांडून गेले सोम्याचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्त मोगाच्या बाबा भणीनू आज सुपत्र आमी एक वपार आयकल्या ती एक मोगाल धोनयाची आनी तेका ताच्या कामगारांची धोनयान भावार्थान भरवशेन आपलें बाट ताच्या कामगारांत हातांत दिलें आनी वेळ पावतोच ताची फळां मागून तो आपलो वांटो मागूंक ताणें चाकरांक धाडले मागीर कितें घडलां तें तुमी आयकलां तरी वपार आमकां कसलो संदेश दिता देवान सगल्यांक म्हाका तुका जायतीं दिणीं दिल्यांत आमचें जिवीत आमची खास देणी आमचो कुटुंब आमची संस्था आमची फामील आमचे सोयरे दायरे जोणांची खास खास देणी आनी आमचो भावात देवान सगल्यांक दिला तो देणी आमी कशे तरेन वापरतात आमचे खातीर वो दुसऱ्यां खातीर आमचे सेवे खातीर वो दुसरे सेवे खातीर कित्याक निमाणे दिसा जेन्ना आमी दिवशी वेतलो तो आमच्या देण्यांचे हिशोब घेतलो आमी कितें ताका म्हणटलें सायबा आमी सगळीं देणी ती म्हाका दिल्ली आनी दुसऱ्यां खातीर वापरली ओ आनी कितें दुसऱ्यांक म्हणटलीं आमी सगळे यात्रेकार म्हणटकूच जेन्ना आमी यात्रा करता जे लोक आमी भेट दिता ताका तर गरज आसा आमच्या आदाराची तांकां दिवंक जाय नाजाल्यार आमी स्वार्थी जाता खास आमी मिसा भेटेन वांटो घेता तेन्ना देवान आमची मनां उजवाडूंक आमी देवाक दिनवासूंक आनी जो आदार जो देण देवान आमकां दिल्यात ते दुसऱ्यांक वापरूंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया गीत घेवया C15 पानांचो अंक 30 आनी 4 C15 पेज 34 आमी घेतला ताका आमी सबाब दिला सबाब सामी जिविताचो मोगान केले मेदोवेचो बाबा तुझे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बाबा तुझे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता म्हजे बाबरामचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावात सोर्बेस्पोर मानून घेव प्रार्थुया सोरेस्परा बागमन जुस्तिनान दिरादीक बोळान राखलोले हे गोट आमी फावो ते पोरी समारंभूक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळसां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सुरपेदारा ससनांचे देवा
सूर्क आनी सोत आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तांची वाखाणणी तुका मोहिमा मेळटा आनी ताचे कोस्त दोग तुजे पदवेची ओज्यापां पुरगोडटात तुजे दोळायन तांच्या भावार्थाक कोटकोटीत उर्बा मेळटा तांचे तिरासोणाक दीर गोठाय फावो जाता आनी अशें क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं संकटाचे मोन्ना जिविताचे सुबोदेंत तूं तांकां जोयतीवंत करता देखून स्वर्ग आनी संवसार नवें गीत गावून तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवतांच्या दोळबारां सांगाती निरंतर तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर देव स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुबादी होसाना उंच स्वर्गी सरस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या स्पोतपणाची सोयर देखून दवा पोरी तुज्या पोत आत्म्यांक धाडून ही दाणां पोत कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां जुगस्ताची कूड आनीक रोगत कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरीन जेवण दातो आनी कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी कोराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोठ सोम्या तुझे मरण आमी समरमताव आनी तूं परत येसून तुझें पुनर्जीवनपण पुरगटाव देखून सोरेस्परा सोमी जिवच्या मोन्नाच्या पुनर्जपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवराचो उंडो आनी सोडूंची कास भेटयता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो करतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागता सोरेस्पर आख्खे क्रिस्तांत पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लिवो आमच्या भागवंत बापा फिलीप नसिमा आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाचो बरवास अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमी समस्ताची काकलूत कर म्हणून मागता अशें भागवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागवंत जुसे तिचो पोती भागवंत दोड्डुतां आनी सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर साश्टे जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांणे सांगाता तुजी वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान सो देवा सो पोदार बापा सोर मान वयमा तुका ससनाच्या ससनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान धरून ताका शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोंजे सुखाक आनी आमचे क्रिस्ताचे येणेक बरोशें अंतरतल्या आमकां तूं उदकाक लुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जें दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र भावाताचे दीस काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनांच्या ससनां सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जिवना पयलें ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली गीत घेवया D15 पानाचो अंक 50 आनी 5 D15 पेज 55 तुझी गरज सुखी सोबी सोशे उदो म्हज्या दिव्याक पोरमिसेचे योत्राक चलून वळुवेचे म्हज्या दिव्याक पोरमिसेचे योत्राक चलून वळुवेचे तुझी मोगो म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी तुझी मोगो म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी मिटाव जेजू पुण्या तेला पोटी तेला Catololo, Rucacando, Vigololo, Urizado, Catololo, Rucacando, Vigololo, Urizado, Tuji Mogo, Magna Jivi, Namor Jesu, Ani Bodvi, Tuji Mogo, Magna Jivi, Namor Jesu, Ani Bodvi, Jesu Magna, Tuzao Nasai, Oroniato, Sławik Mana, Wypórczyco, uciekamo, Izraelacie, Orba udo, Wypórczyco, uciekamo, Izraelacie, Orba udo.
प्रार्थुया सरस्परा सुर्गीच्या खानान तुवें आमकां दादोशी केल्याय बागून जुस्तीन रोखसाची शिकवण पाळून आनी घेतोल्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिनवासूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सरस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सपोदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून नेवात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagwan Santantonik no trezna magne. Soulem एकठांय बरोबर करूया. O holy Saint Anthony, one of the greatest and kindest of all saints, your burning love of God, the exalted virtues, and a great charity towards your fellow creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers of an exalted kind, such as were given to no other saints. Miracles waited on your word, and that word you were ever ready to speak at the request of those in trouble. The anxious prayer to bitter trial was never addressed to you in vain. To the sick you gave back health, you restored what was lost, and the sorrow-stricken were the objects of your tender compassion. Even the dead you raised to life, when the wounded heart cried out to you from the depth of his bitter anguish. When on earth nothing was impossible to you, except not to have compassion on those in distress and sorrow. Encouraged by this thought and convinced of the efficacy of your holy intercession, we kneel before your holy image, and full of confidence, we implore you to obtain for us. Kindly make your petition. The answer to this, my prayer, may require a miracle. Even so, I know the saint of miracles, who, when on earth, had but to speak, and the mightiest wonders were wrought. O gentle and loving Saint Anthony, you whose heart was ever full of human sympathy, whisper our prayer into the ears of the infant Jesus, who loved to linger in your arms. One word from you, and our prayers will be granted. O speak that word, and the gratitude of our hearts will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. गीत घेऊया यू 25 पानाचो अंक 240 आणि 3 यू 25 पेज 243. Tuja
Bokta Sata Toni Somrom Paton Guri Bokta Sata Toni.
Check. 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 आम्ही गीत घेऊया A30 पेज नंबर 15 A30 पानाचो अंक 15 सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पराक वाखाणात बाबा भयणीनो, देवाची नांवय काढत सगळ्या वर्सानो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगीतां गावून भितर सरात, संतोषाने या देवा मुखार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगळा भावा भयणीनो, शांती, सवस्काय, समाधान जंयसर आसा थंय खुशालकाय, प्रगती दिसता. ह्या दिसांनी आमी जगाचेर नदर घातल्यार शांती ना दिसता. झुजां, झगडीं, दुस्मानकाय, मनशाची वस्तूंची द्वेस. थंय शांती आमच्याच मदें आसूंक जाय. त्या खातीर आमी देवा लागीं मागणें करूंक जाय. आनी आज आमी एका रक्त साक्षाची जास्टीन सान जास्टीन ह्याची परब समारंभाव. भाग्यवन जास्टीन 30 वर्सांचो आसतना ताका देवाची गरज जाली आनी देवाचो सोद करूंक, देवाची शास्त्राची शिकवण घेवंक ताची खुशी जाली. तो अनभावार्थी एका ग्रेस आवय बापायक जल्मलो
तरणाटो आसतनाच ताका सोजमोले मनशांची फिलॉसॉफी ताका ताच्या आत्म्याची आश बुजायना. ताका देवाची गरज आसली देखून शास्त्र शिकता, देवाची शास्त्र शिकता, फिलॉसॉफी शिकता आनी तो भावार्थी जाता, कन्वर्टर जाता आनी ताका डिकन करतात. पाद्री जायना पूण डिकन जाता आनी देवाचे शास्त्र, देवाची बरी खबर परगोटूंक वावुरता. विद्वान मनीस तो आपले सगळे बाट बेस विकून देवाची सेवा करूंक फुडें सरता. आनी अशें ताचे ह्या देवाची बरी खबर परगोडटा आसतना ताका त्या बादशाह त्या वेळाचो जिवेशी मारता. सो तो आमचो पयलोच एपॉलॉजिस्ट, पाद्री न्हय, बिशप न्हय, डिकन मार्टर. सो ताचे लागीं आमी विनवती करुया आमकां आमच्या जिवितान स्वस्थकाय मेळूंक आनी जेजूची बरी खबर आमच्याच घरांनी शेजाऱ्यांनी परगोटूंक. इमोनान धरून फावो ते परी मिसान वांटो घेवच्या, आमची पातकांची दूख दवरुया आनी बोक्षणे मागुया. काल जावन तावन दूख धरतल्यांक बोक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनवती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, कुर्साच्या पिशेपणांतल्यान जेजू क्रिस्ताची अप्रमीत जाणवाय विचित्र तरेन तुवें भाग्यवन जस्टीन तुज्या रोक्त साक्षाक शिकयली. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणेन फसवनासतना भावार्थान तीर रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. बागियोन पेद्रूचे दुसरी चिटीची सुरवात. सिमांव पेद्रू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी धर्मदूत, आमच्या देवा आनी सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या प्रामाणीकपणान आमच्या सारको बावाट घेतलेलो ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजू आमच्या सुमयाक ओदीक ओदीक वळखूंक तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूंक. फावो ते पोरी जिवंक आनी ताची भक्ती करूंक गरज तितले आपले दिवे पदवेन ताणें आमकां दिलां. मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यांत आनी ताची जेजून आमकां ओळख दिल्या. हे आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी व्हडटी देणी ताणें आमकां बासायल्यांत. एपोरी संवसारांतलें कुसडेपण आनी फटकिरी आशा सोडून देव सैमाची तुमी भागीदारां जातात. पूण हे खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावार्था बरोबर सुगूण वाडोवच्याक, सुगुणा बरोबर जाणवाय, जाणवाये बरोबर अल्पे बुजोन, अल्प बुजना बरोबर तिराय, तिराये बरोबर भक्ती, भक्ती बरोबर भावा भयणी तांय बोलेपण
आनी बोलेपण बरोबर प्रेतीमोग. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे मोडुकार आमचो जबाब जावं दी. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सगळीं म्हणुया. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडट्या देवाक शेरोना येता आनी स्वर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिकटूंक रावता देखून हांव ताका निवाडटलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आंकांतान हांव ताज्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटयलोलो आनी व्हड करतलो. लांब योग दिवन ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेलेल्यांतलो मालगडो, दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें दुली आमचीं पातकां. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मार्कू पोरमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू महायाज्ञीक कडेन, धर्मशास्त्र्यां आनी जाणट्यां कडेन वपारींनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकांचो मोळो लायलो, ताची भोंवती आडो घालो, घाण्यांक कोळंबी कांतयली, पारो करपाक एक गोपूर बांदलो आनी तो कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी काळ पावतच मोळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्या लागचो घेवचे खातीर ताणें एक चाकराक तांचेशी धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे पावट आनीक एका चाकराक तांचेशी धाडलो आनी तांणी ताची तोकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो. आनी धाडलोल्या सबार येरांक तांणी थोड्यांक बुडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. म्हज्या पुताक भिड्डेतले अशें चिंतून निमाणो एकलोच उरलोलो ताका आपल्या चड मोगाच्या पुताक ताणें शेकीन तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोळ्या भायर काडून उडयलो. आतां मोळ्याचो दोनी कितें करतलो? येतलो कुलवाड्यांचो नाश करतलो आनी मोळो दुसऱ्यांक दितलो. तुमी पवित्र पुस्तकांतलें हें वाचूंक ना बी? जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कुणशा सोंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां.
तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. ते ताका गोट धरूंक सोदताले, कित्याक तांणी ही वोपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरें समजले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. देवाचें उतर हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, कितले म्हूण देव सोंसतलो. आपल्या प्रेशितांक माळतेरांक आपली बरी खबर परगटूंक धाडले, तांकां जिवेशी मारले. शेवटी तो ताणें सोसूंक जावंक ना. आपल्या मोगाच्या पुताक धाडटात, ताकाय जिवेशी मारले आनी तेची खास्त तांकां भोगूंक पडली. पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमी सगळीं देव सैमाची देवा भाशेन कुश्टेपणां, अहंकार, आपलेपणां हे आमचें जिवीत इबाडटा. मोग, मोयपास, बोगसणे, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, देवाची सेवा, पेल्याची सेवा, दुसऱ्यांची सेवा करून आमी जियेल्यो जाल्यार कुशालकायेचें, शांतीचें जिवीत आमी अनुभवूंक पावता. तर 1980 ह्या वर्सा अमेरिकाच्या बिशपांनी एक गंवळीक चीट बरयली आनी ती जावन आसली शांती खातीर झुजां झगडीं पयस करून शांती हाडूंक. आनी त्या चिटीन ते हो मुद्दो दिसून आयलो. जुन्या करारान झुजांक आनी झगडींक लागून शांतिकाय दिसून येयना. अशें न्हू, बगर तांची देवाताय रिश्ता स्वताची मोगाची आनी सारकी नासलोली देखून तांचे मदें झुजां झगडीं, आशा आनी पातकी जिवीत ते जियेताले. तरी शांती सहजकाय खंय मेळटली? शांती सहजकाय आमच्याच मदें आमकां मेळटली. बावतिजमा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो देवान दिला आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकांय देवाची भुरगीं केल्या. देव स्वयं आमकां मेळ्ळा. तर हे देव स्वयं आमच्याच मदें आसा आनी ही शांती आमच्याच मदें आमी सोदूंक फावो. एक चायनीज म्हणणी आसा, आमच्या आत्म्यान सोत आसा आनी देव स्वयं आमकां आमचे मदें आसा हें आमी सोदलें जाल्यार आमकां शांतिकाय, सोबिताय आमच्या मनशापणान मेळटली. आनी सोबिताय आमच्या मनशापणांत आसा जाल्यार घरान शांती आनी कुशालकाय आसतली. आनी घरांत शांती आनी कुशालकाय आसली जाल्यार देसांनूय शांती कुशालकाय सोत आसतलें. आनी देसान शांती कुशालकाय सोत आसलें जाल्यार जगभर संवसारांतूय शांती कुशालकाय आनी देवाचे सोत आमकां अनुभवूंक मेळटलें. तर मुळावें आमी देवाची भुरगीं हें जाणून घेतलें जाल्यार आमच्याच घरान आमी एकामेकाक देवाची देणी कशी आमी लेखली जाल्यार आमकां देवाचो मोग आनी शांती अनुभवूंक मेळटलो. सो आमचें मागणें जावं दी, देवा आमकां
तुजी हातयारां शांतीची मोगाची हातयारां कोर म्हूण. आमी गीत घेवया C19 पेज नंबर 36 C19 पानाचो अंक 30 आनी 6 जिणे वाटे जिणे खिणा. सुका फुला कोष्ट काटे एक समगेरे जिणे वाटे हट्टा बाबा भेटूंक तुका उंड्यो आनी सोऱ्या वांगडो. सरस्वरा शुचीच्या रचनार आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जाता. वाकोड्याच्या मासोरोक्तार विसलून तुगेलो यालपोणो. हेजे आमी समोर बितांक ते तुमालो. सरस्वरा शुचीच्या रचनार आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो रोस आमी तुका भेटयता. वाकोड्याच्या मासोरोक्तार विसलून तुगेलो यालपोणो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागीवन जस्तिनान धिरादीक बोळान राखलोले हे गूट आमी फावो ती पोरी समारंभ आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तांचे वाखाणणेन तुका महिमा मेळटा आनी तांचे कश्ट दोगद तुजे पदवेची ओजापां पोरगोडटात. तुजे दोळ्या लायन तांच्या भावार्थाक खतखतीत उर्बा मेळटा. तांच्या तिरासनाक धीर घोटाये फावो जाता. आनी अशें क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं संकटाच्या मोरणा जिविताचे स्पर्धेंत तूं तांकां जैतिवंत करताय. देखून सर्ग आनी संवसार नवें गीत गावन तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवदूतांच्या दोलबारा सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान. होजाना उंचसर्गी, सर्वेस्पराची नांवी येता तो सुभागी. होजाना उंचसर्गी. सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मारून सोसूंक आपकुशीन ते पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुह सोम्या आमी होडो
देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आदारी गवळी बापा सिमियाव आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हाजीर आसलेल्यान आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता मार्तीर सान जस्टीन आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आमी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बाबा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान नत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D7 पेज नंबर 50 D7 पानाचो अंक 50. देव जाता मनशांचें खाण. देव जाता मनशांचें खाण, लिपलो लोंड्या रुपार, ताणें वाडले बुकेल्या, पिग्यांक दिले तोंडेल्या, परमेश्वर कितलो बरो.
हांव तुमचे मदें आयलो तेन्ना जेजू क्रिस्ता शिवाय म्हणजे कुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या क्रिस्ताचीच वळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. प्रार्थया. सर्वेस्परा सर्गीच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. भाग्यवंत जस्टीन रक्त साक्षाची शिकवण पाळून आमी घेतलेल्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिनवासूं. आमकां कृपा दी म्हूण खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Prayer to Saint Anthony. O Holy Saint Anthony, one of the greatest and kindest of all saints, your burning love of God, your exalted virtues, and your great charity towards your fellow creatures made you worthy, when on earth, to possess miraculous powers of an exalted kind, such as were given to no other saint. Miracles waited on your word, and that word you were ever ready to speak at the request of those in trouble. The anxious prayer to bitter trial was never addressed to you in vain. To the sick you gave back health. You restored what was lost, and the sorrow-stricken were the objects of your tender compassion. Even the dead you raised to life when the wounded heart cried out to you from the depth of its bitter anguish. When on earth nothing was impossible to you except not to have compassion on those in distress and sorrow. Encouraged by this thought and convinced of the efficacy of your holy intercession, we kneel before your holy image, and full of confidence, we implore you to obtain for us. May mention your request. The answer to this, my prayer, may require a miracle. Even so, are you not the saint of miracles who, when on earth, had but to speak and the mightiest wonders were wrought? O gentle and loving Saint Anthony, you whose heart was ever full of human sympathy, whispers our prayer into the ears of the infant Jesus, who loved to linger in your arms. One word from you and our prayers will be granted. O speak that word, and the gratitude of our hearts will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. आम्ही गीत घेऊया U25 पेज नंबर 243 U20 आणि 5 पानाचो अंक 240 आणि 3 सान आंतोनी बोगता.
Page 41, A90, Glory and Praise to our God. A90, Glory and Praise to our God, page 41. Page 41, A90. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. We, the daughters and sons of Him, who build the valleys and plains, praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. The wicked have told me lies, but not so is your law. I spoke for your decrees before kings and was not confounded. Good morning to all of you, Good morning, Father. and a warm welcome to this Eucharistic celebration. We also welcome Father Arokya Swami, who has come from St. Lucia as a missionary. He is working there, so we pray for him and for his work. We also pray for his parents who are here, that the good Lord may continue to bless them with best of health. We also pray for Mrs. Joy's health as she's undergoing surgery today. The good Lord may touch her and give her the best of health. And we pray for all the lay missionaries of charity members all over the world. Let us also place our own personal intention at this altar of the Lord and bless ourselves. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of Saint Justin, the martyr, inviting us to grow in the love and the truth of our Lord Jesus Christ. He, as a philosopher, always desired the truth, the Greek philosophy of his time. And following the truth, he converted from being a pagan to be a passionate lover of Christ our Lord, becoming a Christian. And identifying with Christ, he had to then lay down his life for Christ along with a few of his companions. And so we too are invited by the Lord to walk the way of the truth, to live by the truth. And for the times we have failed, we ask God's pardon and mercy.
Together we shall say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my faults, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who through the folly of the cross wondrously taught Saint Justin the martyr the surpassing knowledge of Jesus Christ, grant us through his intercession that having rejected deception and error, we may become steadfast in the faith. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second letter of St. Peter. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has granted to us all things that pertain to life and goodliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, that through these you may escape from the corruption that is in the world because of passion, and become partakers of the divine nature. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response: My God, in you I trust. My God, in you I trust. He who dwells in the shelter of the Most High and abides in the shade of the Almighty says to the Lord, my refuge, my stronghold, my God, in whom I trust. Response: My God, in you I trust. His love he set on me, so I will rescue him, protect him, for he knows my name. Response: My God, in you I trust. When he calls, I shall answer. I am with you. I will save him in distress and give him glory. With length of life I will content him. I shall let him see my saving power. Response: My God, in you I trust. Kindly rise. Hallelujah, 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 hallelujah. Open my eyes, O Lord, that I may consider the words of your law. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Mark. glory to you, O Lord. Jesus spoke to the Pharisees
in parables. A man planted a vineyard and set a hedge around it and dug a pit for winepress and built a tower and let it out to tenants and went into another country. When the time came, he sent a servant to the tenants to get from them some of the fruit of the vineyard. And they took him and beat him and sent him away empty-handed. Again he sent to them another servant, and they wounded him in the head and treated him shamefully. And he sent another, and him they killed, and so with many others. Some they beat, and some they killed. He had still one another, a beloved one. Finally, he sent him to them, saying, "They will respect my son." But those tenants said to one another, "This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours." And they took him and killed him and cast him out of the vineyard. What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the tenants and give the vineyard to the others. Have you not read this scripture? The very stone which the builders rejected has become the head of the corner. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. And they tried to arrest him, but feared the multitude, for they perceived that he had told the parable against them. So they left him and went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the scripture readings of today remind us that God entrusts us with precious gifts, and we are to cultivate and bear fruit. There was a young man who planted a mango sapling in his garden. And as we know, we don't get mangoes the following season itself. So he waited, he watered it, nourished it, and allowed it to grow. Took 5, 7 years, 10 years, 12 years, and there were no mangoes on the tree. And so then he reflected and said, this tree is not meant only to give shade, but it is to bear fruit. It is to give mangoes. As we know, a mango tree will give mangoes and nothing else. And this is what the Lord is reminding us today in the gospel passage, that each one of us are entrusted with gifts and talents. He's expecting us to use it to bring glory to Him. And definitely, as we bring glory to God by using our gifts and talents, success also will come our way. And that is what is happening in the gospel of today, wherein these tenants who are entrusted this vineyard think that everything belongs to me and I will do it the way I want it, rather than the way the Lord wants me to do it, or rather than the way the owner who has entrusted us all of these things. And so as God has entrusted us with gifts and talents, we are to use it to bring glory to Him, as in the first reading, wherein we are reminded that all the knowledge that is given to us, the control, the self-control, all of it is for steadfastness, and steadfastness to godliness. And that is the process or the progress of our life journey. We have been planted with the faith by our own parents or grandparents or the many others who are around us, entrusted us to carry on this faith. So it doesn't mean that I am baptized, so that's it, that's my faith and I live that way. But once I'm baptized, and then as I begin to grow in my faith, there are works, spiritual works, corporal works, and then the other day-to-day living. How do I interact with others? How do I deal with others? All of this matters. And when we put this together, we then truly show that
we are bearing fruits for the Lord. And so let us pray for each one of us that the good Lord may be able to move us so that moving us we go out and proclaim the good news, bearing fruit, bringing glory to God, and a meaningful and a rewardful life for ourselves. Amen. Page 72, lift up your hands. BB13, BB13, page 72. Lift up your hands and offer to the Lord. Lift up your voice and see the works of God. Lift up your heart unto the heart of God. Offer your love with His love to accord. Through your goodness, Lord, we bring gifts of bread and wine, which will soon become for us life-giving food and drink. Pray, my brethren, that your sacrifice and mine may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Grant us, we pray, O Lord, that we may celebrate worthily these mysteries which Saint Justin strenuously defended to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for the blood of your beloved, blessed martyr Justin, poured out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear you witness to Christ our Lord. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks broke it, and gave it to himself, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to the disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Save us, Savior of the world, For by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of your death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church,
spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, espoused in Joseph, and with the apostles, blessed apostles, St. Francis Xavier, St. Francis de Sales, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days by the help of your mercy. We may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Live and reign forever and ever. Amen. May the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I I'm am not worthy that you should enter under my roof. Only say a word, and my soul shall be healed. May the body and blood of the Lord Jesus be guided. Like a sunflower, Lord. Page 297, 297, N31, N31, page 297. Like a sunflower, Lord. Like a sunflower, Lord, that follows every movement of the sun. So I turn towards you to follow you, my God. In simplicity and honesty I follow. In simplicity and honesty I follow.
I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Let us pray. Refreshed by heavenly food, we humbly implore you, O Lord, that attentive to the teachings of Saint Justin the Martyr, we may abide at all times in thanksgiving for the gifts we have received through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Thank you for your participation in this Eucharistic celebration. Take the prayer to Saint Anthony. O holy Saint Anthony, one of the greatest and kindest of all saints, your burning love of God, your exalt virtue, your great charity towards your fellow creatures made you worthy, when on earth to possess miraculous power of an exalted king, such as were given to no other saint. Miracles waited on your word, and that word you were ever ready to speak at the request of those in trouble. The anxious prayer to bitter trials was never addressed to you in vain. To the sick you gave back health, to restore what was lost, and the sorrow-stricken were the objects of your tender compassion. Even the dead you raised to life, when the wounded heart cried out to you from the depths of its bitter anguish. When on earth nothing was impossible to you, except not to have compassion on those in distress and sorrow. Encouraged by this thought and convinced of the efficacy of your holy intercession, we kneel before your holy image, and full of confidence we implore you to obtain for us. Here mention your request. The answer to this my prayer may require a miracle. Even so are you not the saint of miracles, who when on earth had but to speak, and the mightiest ones were wrought. O gentle and loving Saint Anthony, you whose heart was ever full of human sympathy, whispers our prayer in the ears of the infant Jesus, who loved to linger in your arms. One word from you, and our prayers will be granted. O speak that word, and the gratitude of our hearts will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This is day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. end. Amen.